क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मार्काच्या वांजेला प्रमाणे आयची शुभ वार्ता आमी आयकली. मार्काच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त कोण हे सवाल ताच्या वांजेलाच्या पयल्या अध्यायान प्रारंभ जाल्यार जबाब सारकी जबाब मेळची. जेजू क्रिस्त खुर्सार मारल्या उपरांत तोय रोमाचो शतपती ताणें वळख धरची नी जावन हो जावन असलो देवाचो पूत. मार्काच्या वांजेलांत जुदेव वा कोणूच जेजू क्रिस्ताची नीस वळख ते धरूंक शकनात. जायतीं कारणां आसात, पूण जेजून कितेंच करूंक नागी. अध्याय 5 वळ 20 आनी 1 तावन आमी पळयता जेजू जायरसाच्या दुवेक मरण पावल्या दुवेक परत जीव दिवन उठयता. अध्याय 5 वळ 25 तावन आमी पळयता रक्तस्रावांत आसली ती स्त्री, जायत्या वर्सां तावन ह्या पिडेशिणेंत आसली स्त्रीयेक जेजू गूण करता. आनी एक स्त्री जुदेव न्हय आसली, सिरोफिनेशियन स्त्री, हिच्या भावार्था निमती जेजू क्रिस्त गूण करता आनी बरेपण हाडता. अध्याय 7 वळ 20 आनी 4 बेतसायदा ह्या उदकाच्या तडेर जेजू एका दिश्टनांतल्या कुरड्याक दिश्ट दिता. आनी आयचो वांजेल अध्याय 10 परत जेजू एका दिश्टनांतल्या कुरड्याक दिश्ट दिता. मार्काचो वांजेल आमी पळोवंक गेल्यार जुदेव दिश्ट आसून दिश्ट नातल्ले, कित्याक तांचे आत्मीक दोळे धांपुल्ले आनी जेजू क्रिस्त कोण म्हणून वळख घेवंक वा जेजू क्रिस्ताची वळख धरूंक ते सुकुल्ले. कित्याक ते तांच्याच कामांत आसले, तांच्याच विशयांत ते चिंतून आसले. न्ही जावन जेजू क्रिस्ताची वळख तांकां मेळोंक ना. पूण आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त जेरुजलेमा कुशीन परतून आसा आनी जेरुजलेमा गेल्ल्या उपरांत तो शिकयता ताच्या शिसांक जुदेवांनी म्हाका तिरस्कार करूंक जाय, सादुसेवांनी वा फारिसेवांनी म्हाका तिरस्कार करूंक जाय, जुदेव धर्माच्या वडिलांनी म्हाका तिरस्कार करूंक जाय, म्हाका मरण येवंक आसा. त्या देखून तिरस्काराच्या वाटेर जेरुजलेमा कुशीन तो परतता आनी वाटेर मेळटा आयचो वांजेलाचो तो मुख्य अंश. दिश्ट नातुल्लो बार्तिमेव नांवाचो कुरडो जेजूक बोब मारता. कितें म्हणून तो बोब मारता पळया उतरां बार्तिमेवसाची आनी जेजूच्या शिसाची. बार्तिमेवसो बोब मारून सांगता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळद कर. जुजेच्या पुता न्ही, गलिलया गार न्ही, दाविदाच्या पुता. कित्याक मेस्साया दाविदाचो पूत जाय, दाविदाच्या कुळयेंतावन आयिल्लो जाय. आनी त्या देखून दाविदाच्या कुळयेंतावन कोणी येता तर आनी दाविदाचो पूत तो जावन आसा मेस्साया. बार्तिमेवसाक दिश्ट नातली, पूण ताच्या आत्मीक दिश्टीन तो वळख धरता जेजू कोण तो जावन आसा दाविदाचो पूत म्हळ्यार मेस्साया. आमकां सोडवून दिवंक येवचो हो मनीस. लोकांनी ताका बेश्टायलें तोंडदाम, पूण तो आनीक वडताळ्यान बोब मारूंक लागलो. पूण शिसान येवन ताका कितें सांगलें, उठ आळे तो तुका आपयता. जेजूची नीज वळख शिसांकी कळोंक ना. शिस जेजू सांगाता आसलें, पूण ते सांगतात उठ तो तुका आपयता, तो तुका आपयता. जेजू क्रिस्ताची नीज वळख तांकांय मेळोंक ना. आनी हांगासर आमी पळयता निमाणें ताका दिश्ट आयिल्ल्या वेळार तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें. तर जेजून बरें केल्लें की भावार्थान बरें केल्लें? बरें केल्लें जेजूनच. भावार्थ जर तर जेजूची बेसावां जेजूची कृपा आमच्या जिवितांत काम करी जाय तर भावार्थ आसूंक जाय. भावार्था विणे जेजू आमच्या जिवितांत आश्चर्य करूंक शकना. आनी ह्या निमती उंचलो जावन आसा भावार्थ त्या बार्तिमेवसाचो. आनी ह्या निमती जेजू सांगता तुजो भावार्थ इतलो बरो आसलो त्या देखून तूं बरो जालोय. मोगाच्या भावांनी भयणी, आत्मीक कुरडेपणांत आमी वळवळोन आसावंगी. आमी सांगूंक पुरो आत्मीक कुरडेपण आमकां ना. आयतारा दीस आमी मिसाक वेता.
ब्रेस्तार दीस आमी हांगासर आसा. खरेंच मात आमी पुरसाची वाट करता. वर्सान 1-2 पोटी म्हणी आमी रेतीर आमी करता बरेंच. पूण आमी आत्मीक कुरडेगी साबार पावटी आमी आत्मीक कुरडे जाता. जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, जिवितांत बरें आसतना सगळी बरें, जिवितांत देवाचे आशिर्वाद आसतना सर बरें कितेंच जायना. पूण जिवितांत प्रॉब्लम आयिल्ल्या वेळार जायते फावटी बावडता आमचो दंडळटा. निजा देवाक सोदून येवच्या बदलाक अन्य देवा फाटल्यानी गेल्ले थोडे इशारे आसूंक पुरो. बर्तिमेवसाक आमी पळोवंक जाय. कुरडो निजा देवाक तो बोब मारता. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळद कर. मोगाच्या भावानी भयणी, थोडे फावटी आमी आत्मी कुरडे जाल्या. आमचेच काम, आमचे कुटाम, आमची बायल भुरगीं सगळो वेळ चिंचे म्हजें कुटाम, म्हजें काम, म्हजेच विशांत, देवाच्या विशांत न्ही. आत्मीक कुरडेपण. कित्याक सगळो वेळ, सगळो दीस रात म्हज्या विशांत, म्हज्या कामा विशांत चिंता. तिसरें आत्मीक कुरडेपण. देवान म्हाका बेसावा घालूंक जाय. देवान म्हाका बेसावा घालूंक जाय. बरें कार जायचें, बरें घर जायचें, बरें काम जायचें, बरी ओकाण जायचें, बरो नवरो जायचें, बरी भुरगीं जायचें. लिस्ट लांब आसा आनी त्या देखून देवा फाटल्यान तुमचें लिस्ट काडून लांब. बावर्त न्ही, म्हाका जाय म्हणल्यार बरी. मोगाच्या भावानी भयणी, बावर्तान आमी कुरडे आसा. ह्या मिसाची बलिदान आमी भेटयत आसतना मागीर आमी त्याच देवा लागीं सोम्या सडय आमचो बावर्तांत बरयल्ली एक खरी क्रिस्तांव जावन जियोवया आनी देवाचे आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करया.